ऑन प्रपोगेशन टेक्नीक ऑफ डिफरंट प्लांट्स. आता हितून आमी काल जो जालो प्रोग्राम तो एंथनी म्हणून आसा तांच्या पोरला थंय आमी घेतिल्लो. थंय तांकां कटिंगाच्या बद्दल म्हायती दिल्ली आनी तांकां कटींग कशें काडपाचें आनी वेगवेगळ्या प्रकारचे टॅक्निकल जे नॉलेज आसा, थियोरेटिकल नॉलेज जे म्हणटा तितूंतल्यान ICARचे सायंटिस्टूय आयले. तांणी तांकां फार्मर्सांक गायड केलें. जे लोक पार्टिसिपंट्स आसा तांकांय सांगिल्लें. आयज आमी हांगासर दवरलेलो तो ग्राफ्टींग, स्पेशली ग्राफ्टींग, कित्याक ग्राफ्टींग जे आसा आंब्याचें ते पावसाच्या दिसांनीच जाता. सो ग्राफ्टिंगाच्या बद्दल तांकां म्हायती दिली. तांकां स्वताक करपाक मेळ्ळें, करपाचें कशें तें दाखयलें आनी जवळ जवळ जेन्ना 50 लोक आसता तेन्ना आमी 3 ग्रूप अशे करून तांकां दाखयले. थोड्यांनी आपली स्वताचें प्लांटींग मटेरियल हाडिल्लें आनी एक त्यांनी स्वताक आपूण करूनय पळयलें. त्याच बरोबर आमी फाल्यां जें आसा फाल्यांच्या सेशनान आमी तांकां एअर लेयरींग सांगतलीं. एअर लेयरींग जनरली लिंबू आसा किंवा पेरू आसा ताजेर केल्लें जाता. सो तें कशें करप हें तांकां दाखयतलें आनी तांकां म्हणजे ऑन हँड ट्रेनींग तांकां स्वता करपाक मेळटलें. आनी चवथ्या दिसा जेंकां कोणाक इंट्रस्ट आसा की बाबा आपणाक अजून ग्राफ्टींग करून पळोवपाचें आसा किंवा अजून लेयरींग करून पळोवपाचें आसा तांकां ताचो उपयोग करपाक मेळटलो आनी तांकां आमी तें दाखयतले किंवा तांकां कितें अडचणी येतात जाल्यार तेंचें आमी ताचेर तांकां सोल्युशन दितले. आनी हो 4 दिसाचो प्रोग्राम असो आसा की जेणे करून बरेचशे जे लोक आसा जेंकां नर्सरी काडपाची आसा किंवा जेंकां प्लांटींग मटेरियल आपूण रेज करून आपल्या स्वताच्या पांयार उबें रावपाचें आसा जाल्यार ते उपयोग करून घेवंक शकता. ह्या ट्रेनिंगाचो तांकां उपयोग जावंक शकता. थोडे जाण अशे आसा की जे इच्छूक आसता की जेंकां आपले झाडाचें मल्टिप्लाय करपाचें आसता, क्राफ्टींग करपाचें आसा, एअर लेयरींग करपाचें आसा, वीथ इंट्रस्ट करपाचो आसा जाल्यार तांकां कशें करप ह्याच्या बद्दल आमी गायड केला सो दॅट ते आपली स्वताची झाडां आपूण रेज करूं शकता. ते खूब जाणां फावटी अशें आसता की रोग लागले, कीड लागली किंवा आमचें कटींग चुकता हें तांकां कळना. आमी कोर्सान सुद्दां बाबा कशें लावप हें जर तांकां कळ्ळें जाल्यार जेणे करून तांकां ताची म्हायती मेळटा आनी सगळ्याच झाडांचेर जी आसा ती बाय बियान जायना किंवा ग्राफ्टिंगान जायना, खंयचीच झाडां कशा प्रकारे आमी मल्टिप्लाय करूं शकता आनी तेची उत्पत्ती वाडोवंक शकता. हो एक आमकां सांगपाचो एक हेतू आशिल्लो. आनी नव्या पिढीन त्याच प्रमाणे जी ओल्ड जनरेशन आसा जेंकां इंट्रस्ट आसा हितून इंट्रस्ट घेवचो आनी आपलें कल्टिवेशन वाडोवपाचें ह्या उद्देशान आमी हो कार्यक्रम दवरिल्लो. फार्म स्कुलान अरेंज केल्लो आसा. सो बऱ्याचशे लोकांक ह्याच्या बद्दल माहिती नसता की खंयसर ट्रेनिंग जाता किंवा थोडी जाणां शाय असतात किंवा थोड्यांच्यो अश्यो ती फुडेंच सरना की अशा तरेचे ट्रेनिंगेक ती पार्टिसिपेट जावची. सो हाव डू यू ऑल गो अबाउट सर्क्युलेटिंग द इन्फॉर्मेशन? आमकां थोडेशें लिमिटेशन आसता, सीट लिमिटेशन. एक्चुली आमी ते ग्रुपान घालता. जे आमची जे VTM आसा अंडर आत्मा जे पूजा आसा तांकां पूजा मारतात. शी इज लुकींग आफ्टर दॅट पब्लिसिटी दिवपाची हेच्या खातीर. पूण तितून प्रॉब्लम असो आसता की आमकां खूब क्वेरीज येले ह्या फावटी पूण आमकां लिमिटेशन दवरचें पडलें की सो दॅट की आमकां थोडेशें जे लिमीट आसा त्या हितूनच रावन आमकां करचें पडटा. पूण आमी जनरली ग्रुपार घालता. फक्त आमी चड ऍड पेपराचेर बीन घालूं शकना कित्याक ते लिमीट करून आमकां करपाक मेळपाक जाय. सो तो असो एक उद्देश आसता. पूण एवरी सीजन जसो सीजन आसा आतां फुडल्या थोड्या दिसांनी आमी जाय जाल्यार आमी लेयरिंगाची स्पेशली एक दवरपाचो विचार करतली पूण अजून तेजी आमी कन्फर्मेशन दिवंक शकना. जायते लोक जे आसा तेंचे भितर तकलेन विचार आसता की जेन्ना हॉर्टिकल्चराची किंवा एग्रीकल्चराची खंयची ट्रेनींग आशिल्ली जाल्यार ते फक्त गार्डनर किंवा एक फार्मर जो आसा होच त्या ट्रेनिंगेक एलिजिबल जाता. सो अशा लोकांक तुमी कितें म्हायती दिवंक शकता? अजिबात ना. जेंकां कोणाक ग्राफ्टींग किंवा लेयरिंग किंवा प्लांट प्रोपोगेशन शिकपाचें आसा ताका कोण शेतकारूच जाय अशें कांयच ना आनी ताका एज लिमिटूय ना. जेका कोणाक करपाची इच्छा आसा तेणे करपाक काहीच हरकत ना. ते विथ द इंट्रस्ट त्याचे झाडा बद्दलचे प्रेम आणि त्याच्या नेचर बद्दलचे प्रेम हेच खूप जाता की जेणे करून तो हे शिकू शकता. माझे नाव पूजा महालकर. ॲग्रिकल्चर झोनल ॲग्रिकल्चर ऑफिसर ब्लॉक टेक्नॉलॉजी मॅनेजर म्हणून असतात अंडर आत्मा ॲग्रिकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी अंडर आम्ही हांगा काम करतात. आम्ही लोकांक म्हापसा डिविजनान जितले ॲग्रिकल्चर आमचे टेक्नॉलॉजी आसा तितले आमी ट्रेनींग फॉर अ डेमॉन्स्ट्रेशन अशें आमी प्रोवायड करता लोकांक. आयज आमचो कालच्यान एक्चुली प्रोपगेशन टेक्निकाचेर फार्म स्कूल चालू केला. फार्म स्कूल 4 दिसाचो प्रोग्राम आसा. कालचो दीस एक थेरोटिकल नॉलेज प्लस आमचो कटिंगचो पार्ट आमी कवर केला. तशें आयज व्हडल्या प्रमाणात जवळ जवळ 50 क्रॉस लोक येयले. सो तांकां आमी हँड्स ऑन ट्रेनींग दिला ऑन अ ग्राफ्टींग. तशेंच फाल्यां आमचो ऑन अ लेयरींग आसा
आणि लास्ट डे आम्ही स्पेशली त्यांच्या प्रॅक्टीस खातीर दवरलेलो आसा एक दीस. अशें आमी ट्रेनींग ऑल ओवर इयर चालू दवरूंक आसता. तशें आमचें एक मोटीव आसता की आमचे ज्यो एग्रीकल्चर न्यू टॅक्निक्स आसा ते लोकां पर्यंत पावपाचे आनी तेचो तेंच्यांनी लाभ घेवन तेंच्यांनी न्यू टॅक्नीक शिकून ती ट्राय करपाक जाय. होच मोटीव घेवन आमी एवरी टायम फुडें सरता. आनी आत्मा नॉर्था कडल्यान जाय तितल्यो ट्रेनींग आनी डेमॉन्स्ट्रेशन दिवपाक आमी आसा. केन्नाय कोणाक कितें ट्रेनींग रिलेटेड एग्रीकल्चर जाय आसत जाल्यार तुमच्या नियर बाय ऑफिसान तुमी कॉन्टॅक्ट करूंक शकता. ऑल ओवर तालुक्यान एक झोनल एग्रीकल्चर ऑफीस आसा आनी एक झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसान BTM म्हणून पोस्ट आसा. सो तुमी नियर बाय तुमच्या एग्रीकल्चर ऑफिसान वचून तुमकां जाय त्या ट्रेनिंगे बद्दल तुमी उलोवंक शकता. तुमकां सदांच तुमकां हेल्प मेळटली. थँक्यू. Hi, I'm Daniel Sarah, and right now I'm in the agricultural department Mapsa, attending a course in grafting and basically plant propagation. I am actually a qualified degree holder. I've done my engineering in electronics and telecommunications. So what your interest made you to attend this training? I've always believed in plants and greenery. If you actually come to my house, you would see I have a lot of trees there, and a lot of people ask me, why don't you cut the trees? I say no, I don't want to cut because though I live in the city, but still I'm away from the city. And the agricultural department, along with the horticultural department and Atma, have given me this golden opportunity to learn on hand and also they have been very helpful, and they're conducting a 4-day program, on hand program, where they are teaching grafting, air layering, and various plant propagation techniques. Why do you think such kind of training is important into common local people? I feel that the training is important because normally most of these professional farms, they do not impart the knowledge. They will always hold back something. But whereas when you attend a program conducted by the government, they pull out all the stock. They tell you all the details, and Madam Joshi and Madam Puja have been very helpful. And put us at ease, so we don't feel awkward to ask, simple question. Though they might sound very trivial, but they are important for us. There's no issue. So we see people are like mostly on Androids, mobile and electronics. How this training will be helpful for future youths and the farming and the gardener especially? Yeah, actually now over the last many years, pesticide and insecticide have basically destroyed the environment. So now there is a big demand for organic products. So there's a ample opportunity. Before it was like people used to think we do engineering or medicine, doctor. I feel now there's ample opportunity for plant propagation and also for greenhouses, poly houses, and one can plant exotic fruits and flowers and earn a lot of money. So hello, I'm Jeffrey Manuel from Mapsa, but of course now moving to Kolwale. So this past 2 days, of course it's a 4-day course, but it's been very enriching. I am not a farmer, I'm not a gardener, but I had a keen interest to learn about grafting. Of course now everybody is in mobile phone, through YouTube you can find out. But thanks to Atma, thanks to the horticulture department here, they managed to have this for us. And I think it's been quite an interesting last 2 days where they taught me grafting. So this is personally done by me, never had tried it before. So there are very experienced staff who kind of guided us through this. We'll also be learning air layering, which is another form of grafting. Now, as I say, I'm a lay person, but find this very interesting. Now the results of what I've done will be seen in 1 month. And hopefully through this grafting in 1.5 years, 2 years, we may have fruits if I've done everything well. So yeah, we'd like to thank you. Thanks to the horticulture department, Atma. To all the locals, I think you should get this opportunity. Of course, it's not done in big numbers. So pay attention for things like this. And take advantage of what the government has to provide. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.